आमी विवो करपाक आमचो पंच बाबजी, आमचो सर आनी आमच्या मॅमांच्यांनी आमकां खूब हेल्प केले. आनी आमचे कितेंय प्रॉब्लम आसल्यार दे आर एनी टायम एवरी डे दे आर रेडी फॉर अस 24/7. केन्नाय कॉल केल्यार दे आर रेडी फॉर अस. सो आमी सगळीं बायलां आनी सगळीं जाण आमी मॅडमीक सपोर्ट करतात. वेलसांव पंचायतीन आसा आनी आयज आमी क्विनी नगर हिंगा आसा. आयज आमचो बरोबर आमचो पंच आसा जीम, तच भशेन आमचो MLA आसा, आमचो सोशल वर्कर आसा आनी आमचो सरपंच आसा कांसावलीचो सभ्यो सगल्यांक आनी बाकीचे आमचे सगळी विवोची आख्खी फूल टीम आसा. तुमी म्हाका पळोवपाक मेळटले कितल्यो बायलो म्हाजे बरोबर आसा त्यो. हांव सगल्यांक तांकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणी म्हाज्या एकूच उतराक येयली म्हण ती. कालूय हांव कंपेनींग केल्लें मुड्डेर, थिंगाय म्हाका भरपूर सपोर्ट मेळलो बायलांचो. आयजूय म्हाका सपोर्ट मेळलो. तांकां पळोवन म्हाका अशें दिसता की म्हाका आनी हें करपाचें ना. सामकें लोकांनी म्हाका हें केलें, म्हाका चान्स पडटलो हें करूंक सोदता. म्हाका सगल्यांक बाराबर घेवन तेंची कितें काम आहाय, प्रॉब्लम्स आहाय न्हू, ती सगळीं हांव मुखार फ्युचरान मागीर कंप्लीट करपाक हें करतलें, ट्राय करतलें. मॅडम 3 वर्सां इलेक्ट जावन येतरी तुवें काम केलां. आतां फुडलीं 5 वर्सां वॉट इज द एनर्जी यू हॅव एंड वॉट आर युअर प्लॅन्स? जिखत जाले, वॉट आर युअर प्लॅन्स? 3 वर्सां भितर हांवें आतां जी कितें कामां केल्या ती म्हाजी आख्खी फूल सारकें ट्रान्सपरंट आहा, फूल ट्रान्सपरंट आहा. सो म्हाका जाय हें हांव इतली ट्रान्सपरंट दाखोवपाक शकता जाल्यार फ्युचरा आनी 5 वर्सां मेवली जाल्यार हांव आनीकूय डबल काम करून दाखोवपाक शकता. जी मॅडम मेसियाना वाज आज कॅम्पेनींग करपाक मुगे वाड्यान येयलां क्विनी आनी सायवियर. आज उपासनगर आमचो पुरीस आहा तेजी ब्लेसींग घेवन तेणें सुरवात केल्या आमची क्विनी. आनी आज आमचो सगलो विवो ह्या बायलांचो ग्रूप आहाय ते सगळे सांगाता, तेमी तेका मोटिवेट केली, तूं बस आमी तुजी सांगाता आहाय आनी तें उतर राखून ते आज सगलीं ते सांगाता काल सावन देखून भोंवता आहाय. आज न्हू हें इम्प्रेशन आज तेंगेलें मोटिवेशन ते मुखार काडलें आनी आज तेंचे सांगाता रावले. ते फकत ते वस म्हूण सांगून ते फाटी रावले नाय. आनी ही आज खुशालकाय ते बायलांक गेले न्हू आज बरें दिसता. आनी आज 100% बाय मेसियाना वाज जिखले. पूण आज लोकां कडेन हेरां कडेन मागोता आज चड मेजॉरिटी लिडिंगान आमी ताका जिखून हाडया. खूब खुशी भोगता. आमचे मदें मेर्शन वाज आमचो कॅन्डिडेट आहा आनी आमचो MLA आहा बाब आंतोनी वाज. हांवें काल बायट दिवन सांगलेलें की आज न्हू हे बायलांक न्हू हांव नमस्कार दिता आनी पांय पडटा. कित्याक आपल्याचे भुरग्यांक आपल्याचे इम्पॉर्टंट काम सोडून न्हू ती बाय मेर्शेना बराबर ती भायर सरले. तेणी एक मोग दाखयला. एक बायल तेच्यान तरी इतलें करूं जाता, आमचो ताका आदार जायो आनी हो आदार दिवपाक ती भायर सरले. हें सगळें आपल्याच्या घरांतुलें बी सोडून भुरग्यांक बी दवरून कोण ती भायर सरले. सो हितून आमकां कितें दाखयता, दीस इज वेलसांवपाली इसोरशी जुरिडिक्शन. हें वेलसांवपाली जुरिडिक्शन आज पंचायतांत आमच्या बराबर पंच आहाय, कांसावले सरपंच आहा आनी हे सोशल वर्कर जायते आहाय. ते आज सगळे मुखार सरले की आमकां एक बरें ZP जे 3 वर्सां काम केलां ती फुडलीं 5 वर्सां बरें काम करपाक तेमचो एकूच फोकस आहा, ताका बरें भोव मोतांनी ताका इलेक्ट करून हाडपाक. आनी आमी पळयलां ते भाशेन जेन्ना हांव एक सोशल वर्कर लोक आमकां फोन मारता आमचें हें काम जावपा जाय, तें ड्रेनेज जावपा जाय. आज आमची शेतां आहाय. एज ए प्रेसिडेंट शेतकारां असोसिएशन म्हाका खंयच्याय वेळार बाब आमचो कोर्ताली फार्मर्स क्लब बाब आंतोलबाज तेजो प्रेसिडेंट आहा, MLA आनी बाय मेर्शन जेन्ना ते बायलांक मोटिवेट करता शेतां काम करपाक. हें न्हू मोटिफिकेशन न्हू आमचे दोड मुखार आहा आनी आमकां तें जायें ह्या फ्युचराक 5 वर्सां काम करून हे बायलांक तेंच्या भुरग्यांक बरे मार्गार हाडपाक, तांकां वेवस्था दिवपाक हेंच आमचें मागणें. आनी आमकां हाय मोतांनी दाखोवपाक की येस बाय तुका आमी 1-2 मोटान न्हू आमी तुका हायस्ट मार्जीन दिल्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी. हीच आमकां हें चोवपाक आमी आतां रावताय. लोकांचो एक वोटरां आशिर्वाद. आयज आमी वेलसांव विलेज पंचायत ऑफ वेलसांव हांगासर आसा आनी विलेज ऑफ वेलसांव हे आमचो जो गांव आमचे वाडो उपासनगर क्विनी नगर हांगा तो वाडो आसा आनी हे वाड्यान हांगासर आमी भोंवता. तुमी पळयलां ही आमची भाव भयणां हांगासर आमकां जे डोर टू डोर कंपेनींग करपाक सगळे हांगासर आमकां सपोर्ट करपाक येयल्ले आसा. मेर्शन वाज आमचे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटले आसा. बरेंच हांव आमच्या सगळ्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीक सगळ्या लोकांक हांव काल जाता देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ताणें तो इतलो आमकां मोग दिला
आनी मोग दीत आसात. ताका लागून हांव तांचो उपकार केन्ना विसरूंक शकचो ना. कित्याक इतली वर्सां म्हाका तेणी एज MLA म्हाका आमच्या विलेज पंचायत तशेंच म्हाका तुमकां हांव सदांच सांगता म्हाका 1991 टील डेट आयज पासून हांव पॉलिटिक्सान आसा जाल्यार आमच्या लोकांक म्हाका निवडून हाडलेलो आसा. तेच भाशेन आमचे ZP मेर्सियन वाज हाकाय ते निवडून हाडला. 1991 ह्या वर्सा साकून हांवें ज्या पॉलिटिक्सान हांव भितर सरलोलो जावं हांव पंच जालो, 2 फावटी पयलो डेप्युटी सरपंच जालो, 2 फावटी सरपंच जालो, 2 फावटी ZP जालो आनी आतां MLA आसा. आनी तेजे उपरांत आमचे मेर्सियन वाज आनी विलेज पंचायत करतालीं आनी 5 वर्सां डेप्युटी सरपंच म्हणून काम केलां. आनी आतां हालीं बाय इलेक्शन 2022 ते ZP बाय इलेक्शनाक इलेक्ट जाल्लें आनी आतां परत ते इलेक्शनाक बसलां. आनी हांव समजता आमचो जो लोक आमचे कोंकणी ताका बऱ्या वोटांनी निवडून हाडटले. कित्याक तुमकां म्हाका खबर आसा जेन्ना आमी लोकांच्या डोर टू डोर कंपेनींग करता तेन्ना लोकांचो रिस्पॉन्स बरो येता आनी इतले वर्सां आमकां जायत्या वोटांनी आमकां निवडून हाडलेले आसा. तेच भाशेन म्हाका दिसता इतलो तो मोग दिता हे भाशेनूच ताका हे फावटी ताका चड वोटांनी निवडून हाडटले अशें म्हाका दिसता. आनी हांव सदमता आमचे लोक आमकां वोट करतलो. असो इश्यू लोकांक मिसगायड करपाक अशें म्हाका दिसता अशें चालू आसा. पूण हांव लोकांक एकूच सांगूंक सोदतां ऑलरेडी आमच्या सरपंचान सांगलें 90% आमचें ऑलरेडी काम तें आमचें अंडरपास रोड ऑलरेडी हो जाल्लो आसा. ताचे आमी ते कितें म्हणटात तें आमचें बॉक्सां ती घेवन आमची कालवड बॉक्स ती देखून ऑलरेडी आमी घातलेली आसा. 90% काम कंप्लीट जालां आनी ऑलरेडी आमी ते रोड आमकां ऑलरेडी आमकां जी फुटपाथ आहा ही फुटपाथ आमकां 4 मिटर्स ते 5 मिटर्स हो आमकां ऑलरेडी फुटपाथ जो कोमदाद लँड आहा तो ऑलरेडी आमकां क्लियर जाल्लो आसा. आनीकूय आमी ऑलरेडी मीन टायम आमी लँड इक्वेशन करपाक ऑलरेडी घायलेलें आसा आनी ते एक्वायर ऑलरेडी आमचे कलेक्टर आसा फाटीं आमी नोटिफाय ऑलरेडी जाल्लें आसा आनी तेंवूय जातलें. म्हाका दिसता 6 to 7 मिटर्स आमकां रोड मेळटलो आनी लोकांक कशी भिवपाची गरज ना. कित्याक जो हांवें इतले इनिशिएटीव घेतला आनी इतलें आमी काम करून घेतलां लोकांक हांव इतलेंय सांगूंक सोदतां 100% आमी अंडर बायपास रोड हांव करून दितले. कित्याक आमकां हो लोकांचो डिमांड आहलो. हांव हो डिमांड फुलफील करून हांव दितलो.